मोगाच्या भाव भयणींनो, आमी पळयता की आयच्या दिसांनी संवसारांत कॉम्पिटिशन खूब जायत आसा आनी ह्या खातीर सगल्यांक जाय की ताणेंच सगल्याकीन बरें करचें, ताणेंच सगल्याकीन पयले येवचो म्हूण. आनी ह्या खातीर आमी पळयता की केन्ना केन्ना आमी एकामेकाक वळखूंक, एकामेकाक पळोवंक विसरतात. आनी आयज खिरीतपणी जेजू आमकां अनेकदां उगडास करता की आमी आमचो मोग करता तसोच आमचो पेल्याचोय मोग करूंक जाय. आयचे पयले वाचप आमकां जेजूच्या आनी देवाच्या एकवटान रावूंक आपयता. दुसऱ्या उतरांनी आमकां सांगता की जे कितें आमी करता तें आमी देवाचेर विश्वास दवरून तें आमी करूंक जाय. तशेंच आमी देवाच्या एकवटान रावले जाल्यार आमी पळयतले की जे कितें आमी करता तें अर्थभरीत जातले आनी सुफळ जातले. आनी तशेंच देवाच्या एकवटान आमी रावपाक जाय जाल्यार आमी आमचो विश्वास, आमचो भावार्थ खोलूंक जाय आनी तें आमी मागणें करता आसतना वा मिसांत भाग घेता आसतना तें आमी करता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी अनेकदां पळयता की जे धर्मशास्त्री आसा, फारिजेव आनी सादुसी आसा ते परतून परतून जेजूची तपासणी घेवंक सोदता. आनी आयज एक धर्मशास्त्रांतलो एकटो येता आनी जेजूक विचारता की सगळ्या आज्ञा भितर पयली वयली आज्ञा खंयची. आतां मोजिसान 10 आज्ञा दिल्ली आनी ह्या 10 मदें 3 देवा विशीं उलयता आनी बाकीचे 7 पेल्या विशीं उलयता. आनी तशेंच आयज आमी पळयता की जेजू हे दोनी आज्ञा देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग एक करून सांगता की देवाचो मोग करता तसोच आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. आनी अशें आमी केलें जाल्यार आमी पळयतले की संवसारांत शांती आसतले, संवसारांत सूख आसतलें. आमी न्यूज वा न्यूजपेपर वाचीत जाल्यार आमी पळयता की तरेकवार संवसारांत वेगवेगळ्या राष्ट्रांत झुजां जाता, तशेंच मारामारी आनी हेर दुसरे वायट वस्तू जायत आसा. आनी हें जाता कित्याक आमी एकामेकाचो मोग करिना, आमी पेल्याचो मोग करिना. आनी तर खरीचपणी आयच्या वाचपांचेर आमी नियाळ करता आसतना आमी देवा लागीं मागुया की जें आमी कितें करता तें आमी एकामेकाच्या बरेपणा खातीर करुया आनी दुसऱ्यांची सेवा करूंक केन्ना फाटीं आमी सरची न्हय. आमेन.